आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जाणबाईच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. नोदरेक पडटात तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना, तर जाणो जायत देवाचें राज तुमचे मदें आसा. इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना फारिसेवांनी देवाचें राज केन्ना येवचें तें विचारलें तेन्ना जेजून तांकां अशी जाप दिली, नोदरेक पडटात तसल्या खुणांनी देवाचें राज येवचें ना, तर जाणो जायत देवाचें राज तुमचे मदें आसा. हें समजूंक आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर घालुया. सुरवातेक मार्कूस शुभ वर्तमानान हांवें एक ओळ 14वी जेन्ना जेजून ह्या राजाची परगुडणी केली ती हे पुरी नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. शुभ वर्तमानाची बरी खबर ती ही, आमी सगळीं एकूच बापाची भुरगीं. ह्या बापाची वळख आमकां जेजून दिल्या. ह्या बापाच्या भुरग्यांच्या मदें कसलेच भेदभाव नासतना फकत मनशेपणूच दिसून येता. मोग, काकूट, बोगसणें, एकवट आनी सेवे चाकरेचें मोन आपणावंक जेजून ओपेऱ्यांनी तशेंच आपल्या जिवितांतल्या घडण्यां वरवीं आमकां परगट केलें. तर असल्या काळजा मनाचो बदल जाल्या उपरांतूच सर्गीचें राज आमच्या मदें देंवलें म्हूण कळीत जाता. ह्या देण्या पासत आयज आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.